हालींच गणेशपुरी म्हापसा हांगासर एक मारामारी जाल्ली 2 गटांमदीं आनी 2 जाणांक 6 भुरग्यांनी बरेंच मारिल्ले। त्या 2 जाणां भितूंतलो एकटो अहमद दिवडी हो मरण पाविल्लो आसा। आज सकाळी 10 तेणी जीव सोडलो म्हटल्यार आम्ही त्याच्या खुनीक कोण मेळना पळय तेन्ना पासून आम्ही मडे घेवचे ना म्हणजे घेवचे ना। कित्याक जाणा ताका मारून तेंच्यांनी सुशेगाद भोवंक लागल्या भायर आनी आमी कितें करपाचें, कशें समजोवपाचें? तेची बायल पळय 7 म्हयन्याची प्रेग्नंट आसा। आतां ताका पण लेबर चालू जाला म्हणून ताका आयसीयून घेवन गेल्ले 127 नंबरान। आमी कशें सपोर्ट करपाचें, कितें करपाचें? आमकां कित्याक न्याय मेळना? मारलेलो सगळो भायर भोवंक लागला। पुलीस सांगता तो मेळना तुमकां दिसले जाल्यार तुमी सांगा आमी धरून हाडटा। आमकां कसो दिसतलो तो? तुम्ही सांगा आमकां कितें तरी न्याय दिया। आमी तेन्ना पासून तो आरके आनी बाबू मेळना तेन्ना पासून आमी मड्याक हात लावचे ना। व्हरचे ना म्हणजे व्हरचे ना। 2 महिने जावन तेका पयलीं अरेस्ट करा तुमी बाबू बालेकाराक आनी त्या आरक्याक। त्याच्या उपरांत आमी हे मोडे व्हरतले, त्याचे नाजाल्यार व्हरचेच ना मोडे आमी।